दिव्यवाणी 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 मुखाच्यान कोणी आमकां धाड घालती जाल्यार कोणी आमकां धाड घाल्यार आमकां अटॅक करतना आमी फस्ट खाल करता आमी पयल्यान पयलें आमच्या रक्षण करता रक्षणात्मक जाता आमकां बचाव जावंक पळयता तशेंच देवसारान आमकां अटॅक केल्यार आमी आमकांच राखता पळया फुटबॉल खेळटाना या क्रिकेट खेळटाना वॉलीबॉल खेळटाना कसल्यो स्पोर्ट्सान गेम्सांत एक सांगणी आसा द बेस्ट डिफेन्स इज ए बेस्ट गूड ऑफेन्स म्हणून ए बेस्ट डिफेन्स इज अ गूड ऑफेन्स म्हणून बरें रक्षण म्हळ्यार बरें आक्रमण करचें म्हणून देखून हे विरोधींक जिखनातल्या बरी करता केदळ आमी आक्रमण करता त्या वेळा विरोधींक जिखनातल्या बरी करता जेजून मारुभुमींत 40 दिसाचो उपास आनी मागणें करूंक येताना अशेंच केलें ताणें सैतानाचें आक्रमण करच्या पयलें जेजूनच आक्रमण केलें 40 दीस ताणें उपास केलो म्हळ्यार उपास करन देवसारा खायलें करचें म्हूण कळोवना ताणें कशें म्हळ्यार ताळणी हाडल्यो त्या चळण्यांक एकच जाप घालें म्हळ्यार 40 दिसांचो उपास तो कांय करूंक जावना जेजू उपासाचेर आसलो जेजू मागण्याचेर आसलो ताका कांय देवसारा कांय करूंक जावना तें बॉल जेजून 40 दीस मारुभुमींत उपास करन आनी मागणें करन ताका देवसाराक दडयलो 40 दीस म्हळ्यार जिणी बोर म्हूण अर्थ सगळी जिणी बोर म्हूण अर्थ पवित्र पुस्तकांत 145 फावटी 40 दीस 40 राती म्हणून वापरला हो शब्द मेळटा 40 दीस 40 रात म्हणून शब्द 145 फावटी बायबलांत मेळटा पुर्तुगळ 40 दीस आनी 40 राती पावस सिरंदारांनी पडलो म्हूण आसा मैजे दोंगरार चडिल्ल्या वेळार 40 दीस थंय दोंगराचेर थंय रावलो म्हूण आसा इस्रायलाचो लोक 40 वर्सां मारुभुमींत पैन करन तांचे पैनारी जालो म्हूण मनशाचें एक बाळ 40 हप्ते आवयच्या कुस्वांत निवास करता भुरगें जल्माच्या पळ्यान 40 हप्ते आवयच्या पटांत आसता सोम्यान 40 दिसांचो उपास केलो आनी 40 दिसांचें मागणें केलें म्हळ्यार वो वेळ ताची तपासणी ताची प्युरिफिकेशन शुद्ध करचें आनी ताचे शुद्धाचे दीस आनी हे आमचे संवसारी जिणयेचे सगळें जिवीत म्हणून आमी पळय जाय साम बीड सांगता 40 दीस संकेत आमकां मेळच्या सगळ्या बेसांवाचे सगळ्या आशिर्वादांचे कृपे देण्याचो संकेत म्हणटा 40 राती आमी भोंवचे ते कठीण कुरीस म्हणटा जेजू सैतानाक भियेना आनी ताचे अटॅक तो जेजू भियेना जेजू ते धैर्यान फेस करता आनी आमकां सैतानाक आमी भियेनाये सैतानान आमकां ताची धाड घालतना आमकां अटॅक करतना जेजून फेस केल्या बरी धैर्यान कॉन्फिडन्सान आमी सैताना फेस करचे सैताना बिलकुल भियोवन नजो म्हण जेजू आमकां दाखोवन दिता मुखाच्यान आनी आमकां सैतानाच्यो थाळणी फेस करूंक आदार दिता जेजू आमकां आदार दिता पवित्र आत्म्याच्या बळान पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन आमकां जेजू लीड करता आमकां तो सकत दिता जेजू फास्ट करता उपास करता म्हळ्यार खाणा जेवणाचेर खाणा जेवणाचेर तो कंट्रोल करता सगळे ताच्या जिणयेंत आमकां हें संयमा आसा जंय म्हण जेजू आमकां शिकयता जेजूक हें संयमा हें कंट्रोल आसल्या बरी आमकां आमच्या जिणयेंत तें कंट्रोल आसा जें जेजू शिकयता वो जिणयेचो एक वांटो जाय जे आमकां आमी केदळा फूड आनी ड्रिंक्स आमचें खाण पिवण आमी तें कंट्रोल करता पळय तें आमकां सगळ्या जिणयेंत तें जिणयेचो एक वांटो करून आमी खाणेचे म्हणून आमी जेजू तावन आनी जेजू आमकां शिकयता 40 दीस आमी जिणेंत आशिर्वाद भोगतना
संतोषाने उल्हास आमी भोगतना आमी सेलेब्रेट करीते. आनी तशेंच साळीस राती आमकां येताना ह्या संवसारी संगती नीज आमकां सक्ती तृप्ती दिना. संवसारी संगती आमकां तृप्ती दिना. देखून संवसाराच्या संगतींनी संवसाराच्या खाणा जेवणांत मात्र आमी तृप्ती सोदिनाये म्हणून जेजू आमकां सांगता. अत्मीक बुजोवन कश्ट येताना देवाची खुशी करिनासतना रावचें हें करूंक आमी सोडूं नये. कश्ट येतानाय साळीस राती म्हळ्यार बीड सांगता कश्ट येताना आमचो कुरीस आमी वोवयचे. देवाची खुशी करिनासतना रावचें अशें करूंक आमी दिनाये आमच्या जिणेंत म्हणटा. जिणेंत जीक ह्या सलवणी, सूख ह्या दूख, आशिर्वाद ह्या कुरीस मेळटना आमकां स्पिरितान चलायचंय, धैर्यान हर एक परिस्थिती आमी फेस करी जाय म्हणजे तूं सांगता. तुज्या जिणेंत कसलो कुरीस तुका कश्ट जाता पळय, एक नियाळ करून पळय. तो शगुनांनी तुवें फेस करूंक जाय. जेजूक आयिल्ल्यो 3 थाळण्यो पळया. त्यो जावन आसात ग्लट्टनी म्हळ्यार खावगेंपण, वरबस एका तराचो वरबस, एका तराचो खावगेंपण. दुसरी थाळणी जेजूक आयिल्ली वेन ग्लोरी म्हळ्यार पोकळ बाडाय, पोकळ दौलत. तिसरी थाळणी ताची ग्रीडाची थाळणी, ती जावन आसा अती आशा आंगालाप. ह्या दिमाक म्हणटा आमी दिमाक, हें पोकळ दिमाक. जेजू मरुभुमींत रिगता, ह्यो थाळण्यो तो चलवयता. जेजू मरुभुमीक वेता आनी थंय तो उपास करता, मागणें करता. आनी ह्यो 3 थाळण्यांक त्यो विरोध देखून जेजू त्या 3 थाळण्यांक बेगीनच चलोवन सोडटा. जेजू उपास करन वरबसाची थाळणी, खावगेपणाची थाळणी ताचो परिणाम निश्क्रिय करता. खावगेपणाचे परिणाम निश्क्रियता, थाळणेचो परिणाम निश्क्रिय करता. जेजू मरुभुमीक वचून तो पोकळ बाडाय, पोकळ दौलत निश्क्रिय करता. जेजू मरुभुमीक वचून थंय सिंप्लिसिटी आनी ह्युमिलिटी, सादेपण आनी ल्हानवीकपण तो अभ्यास करता. आनी पदव्याचो, फावराचो, स्टेटाचो आंगालाप निश्क्रिय करून सोडटा. आमी आमच्यो थाळण्यो कसल्यो जावंक पुरो त्यो पळया. आमी ताचो विरोध करून फाळया. थाळणी आपापींच नपयत जाता. रागाची थाळणी तुका आसा जाल्यार तुवें दयाळाय, कायंडनेस दाखयल्यार, कायंडनेस दाखयल्यार आनी अर्घ ओगलाप दिल्यार दयाळाय पयस जाता. तूं मैपासी जाल्यार राग तुजे तावन ती थाळणी निश्क्रिय जाता. खावगेंपण तुका आसा तर तुवें उदारी जायचें. वरबस कोलो आसा जाल्यार उदारी मनशांक दाळे वरबस ना, वस्त्राचो वरबस जावन दी आनी खोलोयसो आंगालाप तांकां ना, कित्याक ती उदारी. तुका मोसराची ती थाळणी आसा जाल्यार इल्लेशें दान धर्म कर. दान धर्म केल्ल्यांक हेरांय बरी जाताना तांकां खंयचो मोसर ना, कित्याक ती दान धर्म करतात. तुका गॉसिप, खबरो उलोवच्यो ही तुका थाळणी आसा जाल्यार हेरांक उत्तेजन दी. हेरांक शिकोवंक एका भुरग्यान आनेका भुरग्याक उत्तेजन दिलां. तूं बरें शिकचें, बरें मार्क काडचें म्हळ्यार ताणें बरें मार्क काडटना हाका मोसर जायना, कित्याक म्हळ्यार आनी उत्तेजन दिलां ताका. आनेकल्यांक बरें काम करूंक, वावर करून वयर येवंक, बरें जोडूंक उत्तेजन दिल्यार ताणें कारखण येताना, ताणें वर घर बांदतना तुका मोसर जायना, कित्याक तूं उत्तेजन दिताय, एनकरेज करताय. एडिक्शन म्हणटा आमी, एडिक्शन पिवणें धरलां, पिवंडेपण पिवणें धरलां. ह्या खऱ्याचें मोबायलाचें एडिक्शन जाल्ल्यानी मागण्याची वाट धरल्यार पुरो. जेजूचो संबंद खल एडिक्शन्स आसल्यार पयस करता. भुरग्यांक आळसाय आसलेल्या भुरग्यांक आमी तांकां डिलिजन्स प्रॅक्टीस करूंक, जबाबदारी काडूंक, वेळार होमवर्क करूंक तांकां आमी सांगता. आज आमी मागया जेजू लागीं हर एका थाळणेंत हावन, हर एक
दुस्मानाच्या वायटांतावन आमकां एटॅक करतना आमकां राखोवंक जेजू लागीं मागया. सोम्या तुवें धैर्यान आनी बळान दुश्ट शक्तीच्या प्रभावाक तुवें नाश केलें. तुवें ताच्यो थाळण्यो सरस्परा देवा ताच्यो थाळण्यो तुवें फेस केल्योय. धैर्यान आनी बळान तुवें फेस केल्योय. 40 दीस आनी 40 राती तुवें उपास करन, मागणें करन, प्राजीत करन तुज्या दुस्मानाक तुवें धर्नीक शेवटयलें. तुज्या दुस्मानान सोलवणी पळोवनच्या बरी केली. पवित्रत्वाच्या सक्तेन बरोवन तुवें दुस्मानाक फेस केलें. तशेंच पवित्रत्वाच्या बळान बरोवन, पवित्रत्वाच्या सक्तेन बरोवन आमच्या दुस्मानाक, सैतानाक, माटमंत्रांक आमकां फेस करूंक आमकां तूं घटाय दी, बळ दी. हें आमी मागता तुज्या पवित्र पदवेदार नांवान. आमेन. दिव्यवाणी